Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ना मागा किती पेशंट किती पेशंट येतात डॉक्टर की ब्लड शॉर्टेज आज ब्लड रिपोर्ट एक ड्रायव्हर असतात ड्युटीचे ॲम्ब्युलन्सचा आणि दोन ड्रायव्हर 108 चे असतात. पण सदा ते तर एकदा तू आणि गाडीवर बघा किती आणि किती मोमेंट्स कर नी नोटिंग घालनी डिमांड्स घालनी ॲम्ब्युलन्स किती दिसतात तू आमदारा वळखना या आमदारा वळखना सभापती ग हां वळखता माहिती का आपण एक सांगणे आपल्या किती जाय ते यस सांगता होता तो गरीब कल्याणाखाली किती किती करतो बा ते तो हे सांगणे माशे हे बी त्याला गरजेचे आज कोसगावचे गावकर बघा की वय वाठारातले त्यांना लागीचे हॉस्पिटलान पर्याय ना होच हेजेर अवलंबून आहात आणि ते तुका प्रायव्हेट हॉस्पिटलान किती परिस्थिती ना हातात असते काय ना कोविडान काबार केला गव्हर्नमेंटान काबार केला हां सांगता बेकारी बेबॉल खबर आनी तुका मार्गाय बेबॉल खबर आस न्ही त्या परिस्थितीत कष्ट करा न्ही हांगा मरपा येवपाचे लोकांनी ना विल ट्राय टू जगपा येवपाचे न्ही आमकां सदां सांगपाक शकपा ना आमी मागीर आमगे भाशेन आमी सांगतलो तुमकां हांव सांगता खूब जालें म्हाका ना इतलें आतां आमकां काळजी आसा लोकांली आनी काकूट दिसमा आमी येतात कोण बेकार ना हांगा दिसचे हे सगळे अनएम्प्लॉयड भुरगे आपल्याला स्वताची कितें दिसाची कल मागीर एक टायम काडून हेतू येता समाजकार्या खातीर तेंगे कितें तळमळ कितें धडपड कितें बाबा लोकांक बरी हे मेळची फॅसिलिटी मेळची म्हणून पयस सोयी सुविधा मेळची म्हणून आनी एक शिश्टाचार म्हणटा लोकांक स्टाफाक कावन्सिलींग तूं आतां बाकी सगळें करता पळय हें मातशें कर ह्या स्टाफाक घेवन डॉक्टर्सांक मागीर ब्रदर्स सिस्टर्स मागीर लोकल स्टाफ तांकां लोकांक येवन दिसूं दी हांगेर की आमी देवळां आयला अशें तेजे तुमी कितें केला टँकर पडलो पळय तो आनी पोल्युटेड जालें म्हण सांगलें पळय हांवें रिजल्ट लाय न्ही तेजे आमी डेप्टी कलेक्टर ऑलरेडी कळयल्ली आमी ऑलरेडी रिपोर्ट चेक केला पण हे आतां मरे मेजर हे खबर आहा मेजर हे हेल्थ रिलेटेड ते हे इमिडिएटली जावपा जाय हेजेर एक्शन्स आमी एज अ पब्लिक हेल्थ आमी बरोबर रिमांडर दिवंक शकनात एकदा दिली दोनदा दिली कंप्लेंट लॉज शकना न्ही कंप्लेंट लॉज आमी करप ना न्ही पण कोणी तुम्ही विचारपा न्ही ना एडवाइस घ्या न्ही डेप्युटी कलेक्टर साहेब हेजेर कंप्लेंट कोण लॉज करप स्टेटीचो डॅमेज केला स्टेटी लॉस केला हा तेजे रिसोर्सीस डॅमेज केला ते रिसोर्सीस न्ही आमगेली मात सिरियस घ्या तुम्ही तर कंटिन्युअस कंप्लेन येता स्पेसिफिक डॉक्टराचे तेजे एक्शन जातले आतां आतां उलयता आनी मागीर हायर अप उलयता पूण तुमचे कडेन पावल्या न्ही कंप्लेनी कंप्लेन म्हणल्यार सी त्या दिसा ताणें आतां हाणें सांगलां म्हाका की ताजें उलोवप बरें नाशिल्लें म्हणून सो एकॉर्डिंगली आतां ताजे कडेन उलयता की ताका दुसऱ्या फावटी ताणें अशें पेशंटा कडेन वागपाक जाय ओके कशी एक्शन कांय जावपा ना आतां एक्शन आय वील हॅव टू टेल हर एंड ऑब्जर्व हे आमचे दक्षिणेंतल्या टोकावयलें काणकोण तालुक्यांतलें एकुलतें एक हॉस्पिटल काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आनी ह्या हॉस्पिटलाचेर आमगेलो पूर्ण काणकोण तालुका डिपेंड आसा काणकोण तालुक्याचे पेशंट डिपेंड आसात उदाहरणार्थ लोलये भागांतले पैंगीण भागांतले खोतिगांव भागांतले गावणकरे भागांतले श्रीस्थळ भागांतले आगोंद भागांतले खोला भागांतले आनी म्युनिसिपालिटी एरियेंतले हे सगळे लोक हांगा एक व्हडलें हॉस्पिटल नासल्यान तात्पुरती सोय आनी तात्पुरती अरेंजमेंटा खातीर तात्पुरती रिलीफ खातीर कितें जालें की कसलो आखांत येयलो कितले त्रास जाले की हांगा येतात काणकोणच्या हॉस्पिटलांक कित्याक ह्या हांगा तरी तांकां सादारण मेळटलीच बरी ट्रिटमेंट मेळची म्हणून आज आमी सदांच हांगा ह्या हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडोवपा खातीर फेसिलिटी वाडोवपा बोब मारीत आसात पूण हांगा आमकां हांगचो तो ऑफिसर आयकना हांगचो आमदार आयकना मंत्री आयकना मुख्यमंत्री आयकना डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचे डायरेक्टर आयकना आमी सांगून थकले आमची एकूच मागणी ह्या काणकोण भागाच्या लोकांतल्या खातीर गरीब लोकां खातीर सामान लोकां खातीर जे खोतिगांवचे गांवडे तांकां फायनान्शियली व्हडले ते हें ना सावंड ना तांकां लागींचे बरें हॉस्पिटल मागीर हेंच आमची मागणी कितें आसा ह्या हॉस्पिटलाक बरी फॅसिलिटी दिवची म्हण बरी सोयी सुविधा दिवची म्हण हांगाची हेल्थ ट्रिटमेंट बरी जावची म्हण बरी उपाय योजना जावची म्हण पेशंटाचेर कोण पेशंट आयलो त्या पेशंटान डॉक्टरान बरे भशेन उलोवचें कित्याक एकदां खंयचो पेशंट येयलो तो ऑलसो भिवन येता आपूण वाचतलो काय ना वाचतलो डबल म्हण आसता तेजे प्रिपरेशन आसता तेन्ना ह्या डॉक्टराची कर्तव्य आसता हांगा आसलेल्या लोकांची ड्युटी आसता बाबा ह्या पेशंटाक डिप्रेशनांतल्यान आनी भंयातल्यान भायर काडचें म्हण पूण हांगा परती जाता हांगा जशें केर्लेसपण इग्नोर करतात पेशंटाक हे विजन एंड मिशन प्रोग्रेसीव काणकोण खातीर चालूच उरतलें हांगा आमचो निवड दिल्लो आमदार पळयन जाल्यार जाता मागीर मंत्री पळयन जाल्यार जाता वा डायरेक्टर पळयन जाल्यार जाता मुख्यमंत्री पूण आमी हांगा सदांच जागी आसतले आमच्या काणकोणकारां खातीर काणकोणच्या बहुजन समाजा खातीर बारीक समाजा खातीर आनी सामान्य लोकां खातीर आमी सदांच जागृत आसतले
आतां हांगा एम्बुलन्स सारके टायमार येनात, सगळे आसा पण टायमार मेळना, डॉक्टर आसा टायमार मेळना. आमगे धडपड कितें आनी हें कितें आमगे पर्सनल कोणाकडेन कांयच ना. आमकां काणकोणच्या लोकांक बरे भशेन फेसिलिटी म्हणजे तांची बरी उपाय योजना ताबडतोब जावची ही आमची मागणी आसा. 2004 सावन ह्या हॉस्पिटलाक आजुनी म्हळ्यार एक जी फेसिलिटी काणकोणकारांक मेळपाक जाल्ली ती आजुनीच मेळना. फेसिलिटी मेळना. प्लस जे डॉक्टर आसा, थोडेशे डॉक्टर आसा, त्या डॉक्टरांची लोकांचे फुड्यान जी उलोवपाची एक स्टायल आसता ती स्टायल आजुनी जे थोडेशे डॉक्टर आसा ते लोकां फुड्यान आमच्या लोकां फुड्यान यूज करना. आज जे डॉक्टरा फुड्यान कोण येता तेन्ना एक डॉक्टराक बरो जातलो म्हणून येता, पूण ती जेन्ना हे डॉक्टर जे ट्रिटमेंट जाता ती सारकी न्हू. ही आमी एक मागणी आसा आमचे HO फुड्यान दवरली. आनी सेकेंड आमी जेन्ना एम्बुलन्स काणकोण ह्या हॉस्पिटलाक मेन म्हणल्यार एम्बुलन्स फूल गांवांक आमकां पोळ्या सावन आज खोला सावन पुळ्या इतल्या वाठारा ह्या हॉस्पिटल लागता. ह्या गांवांत जर कितें जालें जाल्यार एक एम्बुलन्स म्हणटा ती आजुनी टायमार पावना. आमी कितली वेळ जाले की सदांच आमी रिक्वेस्ट करता की जी काणकोणकारांक जी फेसिलिटी जाय ती हॉस्पिटलान मेळून दिया, काणकोणकारा खातीर कितें तरी करा म्हूण. आज आमची मागणी आसली की काणकोणांत जाता तितले बेगीन जी फेसिलिटी ज्यो भशेन हॉस्पिटलाक जाय, ज्या भशेन हॉस्पिटलाक जे लक्ष तेमी दवरपा जाय ते दवर. फाटीं एक केस जाली ती सांगता लिफ्टीची. काणकोण ह्या हॉस्पिटलान लिफ्ट चलनाली, ती लिफ्ट सुद्दां तेमी चलनाली, तेमची नदरेन आसली. जेन्ना भायल्यांची आमकां येयली तेन्ना जनबाईन येवन हिंगा आवाज करून ती लिफ्ट आसा सांजेवेली सारकून गेला. आनी एकूच हॉस्पिटल. इवन तूं खोतीगांवा गेलो, खोतीगांवा कोणाक कितें जालें जाल्यार थंयच्यान घेवपाक 25 ते 30 मिनटां लागतात. आतां 25 ते 30 मिनटां हाडल्यार कोणा हार्टाचे प्रॉब्लम जाल्यार हिंगच्यान हिंगा हाडटा म्हणल्यार तो अर्द काबार जाता. तेमी कितें करता, हांगा हाडलो चॅक करताय 2 मिनटां सांगच्यान परत हिंगा वयताय मडगांव. तेमचे कडेन पयलीं म्हणल्यार शॉर्टेज आसा एम्बुलन्साची. आमी जेन्ना विचारलें जाल्यार तुमी मागणी कित्याक करनात, तुमी ऑलरेडी मागणी केल्या म्हणटाय, आमकां कोण रिस्पॉन्स दिना म्हणटाय. हांवें म्हणलें परत तुमी फॉलोअप केल्या, फॉलोअप करून सुद्दां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेनाय म्हणटाय. हें अशें कित्याक जाता? हांव विचारूं जाता सरकाराक, आमचे लिडराक, आमचे कोण मिनिस्टराक, हें कित्याक जाता? कित्याक हांगा पडोन गेलना कोणाचें?